नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक ह्या वर्साचे चिखलकाल्याक आमी सध्या हांगासर आसा जो गोंयचो एक प्रसिद्ध उत्सव आसा माशेल ह्या गांवांत जाता। म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता आसतले तो चिखोल आसा। चिखोल जे मातये पासून आनी मातयेचें म्हत्व आमकां सगळ्यांक समजून दिता असो उत्सव आसा हो। आमच्या बरोबर मानेस आसा जे चिखलकाल्या बद्दल सांगतले। बाई तुमचें नांव? हांव नंदकुमार भगत। बाई म्हाका सांगा सगळ्यान पयलीं हे अरुण कोलकार। सगळ्यान पयलीं म्हाका सांगा हे उत्सवाचें म्हत्व कितें आसा? आमची आषाढी एकादश जी आसा पंढरपुराक जाता तशी ज्या देवकीच्या देवळांनी आषाढी एकादश आमी इतली वर्सां मनयत आसात। एकादशीचो उत्सव हो आनी ह्या एकादशीक आमचे जे ग्रामस्थ आसा म्हणजे ह्या देवूळ वाड्या वयले सगळे भक्तगण सेवेकरी हो देवळान सप्ताक मनयता 24 वरांचो भजनी सप्ताक एकादशी दिसा। एकादशी म्हणजे काल 12 वरांचेर आमी दिवली पेटोवन ही सुरवात केली आनी हाजी सांगता आज 24 वरांचो आषाढी एकादशीचो सप्ताक भजनी सप्ताक। आमचे गांवचे सगळे जाणटेले बसताले आनी भजन करताले न चुकता म्हणजे न मदीं बंद करी आसतना 24 तास 24 तास चालू आसता। आणि त्याची सांगता जाता तेन्ना आज सांगताची 12 जाली की 12 जाली आमी कालो करताले। कालो एकादशी आदल्या दिसा रातकालो जसो आसता कार्तिकी एकादशी तसो आषाढी एकादशी आमी सप्ताक करता आनी दुसरे दिसा काल्यान तेजी समाप्ती। आणि हो कालो पावसान जाता ग्रावंडार करता हांगा चिखल आसतालो सो ताका मागीर काल्याचें नांव चिखल कालो हे नांव पडलें। आणि हे कितले वर्सां साधारण सुरू जाल्यार आसतले कितें तेचे ट्रेसीस आहा? जे म्हायती प्रमाणे देवळाक 350 वर्सां जाली। अच्छा ह्या देवळान हे देवतें देवूळ जे आसा हे चोडणेच्यान मया गेलें। मयेच्यान हे माशेलान येयले तेन्ना पोर्तुगीज राजवट आनी अंत्रुज महाल जो आशिल्लो तेन्ना सौनेका राजा ताच्या सहकार्य म्हणजे तेजें प्रोटेक्शन मेळ्ळें देवाक आनी सगळीं देवळां जी भोंवतणी जी आसा ती सगळीं माशेलान येयली सपोर्टा खातीर म्हणजे तांकां तेन्ना ते मोडटाले कितें करताले आमकां इतलें खबर ना आनी जाणटेले आमचे ती घेवन हांगा येयले। हो माशेल जो परिसर पळयता ही 35-40 देवळां आसा सगळीं गांवची म्हणजे मडगांवच्या पदान तेवढी सगळीं हांगा देवळां आसा ही परिसर आनी देवकी कृष्ण देवूळ म्हणटा तें एकूच गोंयान एकूच। आतां चोडणा तांच्यांनी बांदलां आनी कृष्ण हो ल्हान भुरग्यांवर खेळपी बाल गोपाळां बरोबर पूण कृष्णाची जितली क्रिडा आसा किंवा जितले उत्सव ते ह्या देवळान जाता तातूंतलो हो एक उत्सव चिखलकालो म्हणजे आषाढी एकादशीचो दुसरे दिसा द्वादश दिसा कालो चिखलान खेळटा आमी सगळे बाल गोपाळ मेळटा कित्याक कृष्णाक ते आवडटाले न्ही। बरें म्हाका सांग हे चिखलान खेळपाचें म्हत्व एक मातयेचो म्हत्व समजून दिवपाचें सुद्दां कारण आसूं शकता? आसतलें ऑफकोर्स मड फेस्टिवल म्हणजे म्हणटा की थेरपी आनी कृष्ण जो भुरग्यांक घेवन त्या खेळटाले आपल्या बाल गोपाळांक तशें तो आमचो आतां आसा हांगासर तुमकां जे जाणीव जातली आनी ताजो म्हणजे सगळे भुरगे आंगयल्ले भुरगे हांगा येता सगळे आतां ल्हान ल्हान जे आसा ते आंगयल्ले म्हणजे तेच्या पांया कडेन येवन आंगयताच आमची भुरगीं जावचे कोणांक जायना तांच्या आंगयले की ताका सगळ्यांक प्रसाद मेळिल्लो आसा आनी तो ते हांगा आज चिखलान येवन खेळटा तेजे कडेन तेच्या पांया कडेन आनी तो खेळटा आमच्या बरोबर। तो ल्हान न्ही बाल गोपाळ न्ही गोपाळ कृष्ण म्हणटा पळय तो हांगा देवान आसा या। हे खेळ जे आसा न्ही ते ठरावीक खेळ हांगासर खेळप हे आमच्या जाणट्यांनी जे खेळ केल्ले म्हणजे आतां आमी वॉर्म अप जावपा खातीर तेल काडले आमकां मॉलिश केले बेडूक उडयो मारल्यो चक्रां केलीं बोकडां केलीं मागीर उडयो मारून धांवप चेंडू उडप तो धरप तो सुटलो जाल्यार ताका उखलून घेवन हाडप पारंपारीक खेळ हे 10-12 खेळ आसा। मागीर न्हवरो व्हंकल करता आनी मागीर दहीहंडी जे तुमी आतां पळयला आसतले। आमच्या बरोबर सुदेश बाब आसा हांगासर म्हाका दिसता ऑल द वे फ्रॉम पोरवरी तो हांगासर खेळपाक आयिल्लो आसा चिखलकाल्यान। सुदेश फर्स्ट टायम आयलो तूं? हय फर्स्ट टायम आयलो। कसो आशिल्लो फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स कसो? लास्ट टायम म्हाका मिस जालो ओके खूप फोटोज आख्खे गोंयभर पयले आमी आनी ह्या फावटी खरेंच बरें दिसता की इनक्रेडिबल इंडिया असोसिएट ह्या फावटी की हो आमचो चिखलकालो जो गोंयचो आसा तो जगभर प्रसिद्ध जावचो। आनी आत्तां आमकां फाटल्यान आमचो एक जाणटो म्हणपाक लागलो की ल्हान भुरगो 1.5 वर्साचो आहा धाकटी भुरगीं पयली आमी म्हणटा कांयच जायना म्हणटा कितल्या पावसान ह्या पावसान आज जो भुरगो खेळटा अजून पर्यंत एकूय कंप्लेन ना म्हणटा सो दीस इज समथींग व्हेरी गूड। तुमचो भुरगो म्हाका दिसता ह्या वर्सा फर्स्ट टायम खेळ्ळा सो हॅपी आशिल्लो? खूब हॅपी आसलो। ताका कशें आसा की सदांच पावसान आनी आमचो आजो जेन्ना म्हाजो आजो आमी जेन्ना आमकां व्हरताले शेतान व्हरताले तेन्ना पावसाची संवय आनी मातयेची संवय म्हाका जाल्ली ती आतां ती कॅरी करपाचो म्हज्या भुरग्याक म्हणून ताका आज हांगासर घेवन येयला। केवळो तूं? जय विठ्ठल जय जय म्हण हॅलो बाय बाय टाटा टाटा टाटा। म्हाका दिसता ही भुरग्यांची मजा हांगासर पळोवपाक मेळटा अशी ल्हान ल्हान भुरगीं जायतीं हांगासर येतात ह्या चिखलकाल्याच्या निमतान आनी खेळटात बिसा खूब वर्सां हांगासर तुजो जल्म हांगासर जाला बिसा ताचे फ्रेंड्स आसा हांगासर
त्यांच्या बरोबर उलोवंक सोदता. ही म्हाका दिसता एक वन ऑफ द युनिक फेस्टिवल आख्या इंडियेंतले आणि एक एकमेव फेस्टिवल जे मातयेन जाता, मातयेचें म्हत्व समजून दिता. ल्हानपणा पासून तू खेळटा, तुका हांगासर पळयला हांवें. तुजो एक्सपिरियन्स अजून पर्यंत कसो? खरोच बरो आनी हो एक युनीक म्हणपाचें ते खरेंच. आनी चिखलान आमचे एक्चुअली आमचे स्वताचे रिलेशन्स हे डेव्हलप खूब आसा आनी मार्शल लॉंतले सोड आनी एज अ ह्युमन्स आमी ऑलवेज कनेक्टेड टू क्ले. सो आमी आसचे हो एक फेस्टिवल आमकां दाखोवन दिता एज अ ह्युमन. आणि भिसा स्वता मातये कडेन आणि आर्टा कडेन कनेक्टेड आसा, सो ताका तेजें म्हत्व चड खबर आसतलें. जो आमचे खेळ आसा न्ही ते मेन चिखलकालो. म्हणजे ह्या गांवचो जावं ह्या वाड्यावयलो चिखलकालो मेन ते खेळ पारंपारीक. आनी आयज आमी कितें केलें, पयर मिटींग घेवन भुरग्यांक सगळ्यांक सांगलें की ते आमचे खेळ सारके लोकांक दाखोवंक मेळूंक जाय. जे पारंपारीक खेळ आहा ते भितर इन्व्हेन्शन कांय ना, जे 400, 300, 400 वर्सां पयलींचे आहा ते सगळ्यांक सांगून हांव धन्यवाद मागता. आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी ते सारके सिस्टमॅटीक घेतल्यान सगळ्यांक पळोवंक मेळ्ळें. आनी आमकां कितें जालें, बॅरिकेड बी घालचे पडले. आतां गर्दी पयलीं 30 ते 40 लोक आसतालो हांगा. आतां एक दोन आतां आयज आमी फोटो घातला एक ते 30 ते 40 लोकांचो. खूब वर्सां पयलीं 15-20 वर्सां. पण आतां ते बॅरिकेड घालपाचें कारण म्हणजे लोक हांगा भितर येवंक लागले आनी ल्हान भुरगे बी धांवतना बी आपटात बी म्हणून भंय दिसता न्ही. अशे तरेचो फेस्टिवल गोंयान आणि इंडियन जायना न्ही. ना 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 गोंयान तर ना, इंडियेचे खबर ना, पण गोंयान तर असलो आनी जाता थोड्या प्रमाणात. पण ते हेका आतां हांगा कितें जाता, हे मार्शल परिसर मोठो न्ही. पयलीं मार्शला हांगा परिसरांतले आमच्या वाड्यावयलेच लोक आसताले पयलीं, मागीर परिसरांतले लोक जाले. आतां गांवा भोंवत्यांचे लोक येता गोंयचे आख्खे लोक येतात. आनी आतां गोंयचे लोक येवंक लागले ह्या गोवा राज्याचे. ख्याती आसा ह्या फेस्टिवलाची आणि तशें नाव आसा ह्या फेस्टिवलाचें. त्या खातीर कशें आसा, हांव युवकांकूय एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की तुमी आसा ती परंपरा अशी चलोवची, भितर सुदारणा करची आनी एन्जॉय करचें. ते आमी मड बात म्हणटा, आमी सनबात बनता, सँड बात, तशे वेगवेगळ्यो बात आहा न्ही. हे मड बात म्हणटकूच ती आतां व्हडल्या कडेन पयशे दिवन करतात खुबशे जाण. कळ्ळें. आनी आमी ती हांगा एका दिसाक मेळटा, पण कंटिन्युअस प्रोसेस हो कितें, भुरग्यांक फ्रिडम दिवचो आवय बापाय, ताका मातयेन खेळोनी घेवन दिवचो. जावं आमी आतां भुरग्यांक ओडून काडटा ते पयल्या भितर, अशें धुकलता ते पळोवना ग्रावंडार. कित्याक हांव एक टिचर आनी आमकां खबर आसा की कितें करूंक जाय यंग जनरेशना खातीर. आनी एक बरें दिसता कारण असल्या बाबतीन जे आमचे युवक आसा न्ही ह्या परिसरांतले सगळे आयकता. ते मेन ते आयकता म्हणून ही आमची परंपरा आमकां भंय दिसना आतां फुडें सुशात चलतली. आयज सगळ्यांनी पळयला की तुमचे जे यूथ आसा, जे नेक्स्ट जनरेशन आहा, तांच्यांनी सारखे डिसिप्लीन रावून, म्हणजे स्वता डिसिप्लीन रावला आणि दुसऱ्यांक डिसिप्लीन शिकयला. ही गोष्ट मोठी गजाल आसा. थँक्यू व्हेरी मच तुमकां सगळ्यांक, कारण तुम्ही ज्या तरेन परफॉर्म केले, दाखयले लोकांक. एक फक्त खेळूच न्ही जाल्यार तेजें महत्व आणि हे टिगोवन दवरल्या खातीर देव बरें करूं. म्हणजे अजुनूच थँक्यू आमी अशें म्हणूंक शकना की फुडले जनरेशन आसा न्ही तांकां आमी सांगता की परंपरा टिकोवन दवरा. सुद्दां प्रत्येक गांवांनी सुद्दां तुमी अशे बारीक सारीक अशे गोश्टी करूं येता जंय निसर्गाशी संबंद येतलो. आमी शेतान वयताले, आमकां खबर आसा, आमचे आवय आमी शेत आशिल्लें थंय व्हरताले आमकां शेतान. आमी शेतान काम करताले नाशणे लावपाचें बी. पण आयज तश्यो कांय परंपरा ना. पण एटलिस्ट आवय बापायन भुरग्याक एक निसर्गाशी नातें, जावं आमी हायक करता, आनी कितें टूर करता खंय ते निसर्गान वयता, त्यो गोश्टी लावच्यो. आनी स्पेशली ह्या हितूंतल्यान एक मेसेज दिवंक सोदता की आमी अंदू गरमी खूब आमची वाडलेली आसा. प्रत्येकान एक झाड लावचें आनी तेजी काळजी घेवची. कारण आमकां हे 10 वर्सांनी हे आमकां इकॉलॉजी आमची बदलपाची आसा आनी सामकी गरज आसा. आनी हे युथूच करूं शकता. सगळें राजकारणान युथाचो रोल आसता, समाज क्षेत्रांत युथाचो रोल आसता, तशेंच निसर्गानूय आयज युथान फुडें सरून जबाबदारी घेवपाची गरज आसा.